कदंबा पठारावेल्या कॉलनीतल्या लोकांनी मुक्ती दिसा जल सत्याग्रह केलो। तांकां खंय उदक पावना, सरकार काना मनार घेना म्हूण लोक बोवाळ मारता। थंय प्लॉट घेतना उदकाची वेवस्था स्वता करतले म्हूण कसलोच पत्रव्यवहारूय खंय तांणी सरकाराकडे केल्लो ना। कदंबा पठारावेले रियल इस्टेट प्रकल्पांनी उदका पुरवण सरकाराक लागना म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन हे पयलीं उलयल्लो। पीडब्ल्यूडी कितें म्हणलां की आपणाक लेटर आशिल्ली रिटर्न लेटर तुमच्या बिल्डराचे की गव्हर्मेंटाचे उदक तांकां ते गावपाना म्हणून फक्त गव्हर्मेंट कडून गावतले जे एश्युरन्सीस आसा पळय ते दॅट इज ओनली फॉर द कॉलनीज, बिगर कॉलनीज लायक नायक न्हवरेची जी एस्मराल्डा आसा, विवा आसा, अथवा जे थंय विडा एक्सपेक्ट म्हणून ज्यो कॉलनीज आसा पळय व्हडल्यो व्हडल्यो तांचे व्हडले कॉम्प्लेक्सीस आसा, तांचे डुप्लेक्स बंगलोज आसात आनी तांचे इंडिपेंडंट विलास आसा। तातून दे आर ट्रिटींग इट एज अ वन सिंगल कॉलनी कॉन्स्टिट्युटींग 150, 200, 250 villas. So for them they have given assurances that they will make their own arrangement. This arrangement is not for the individual houses, individual plots which people have purchased over here in the colonies of Navelkar Uttam Darshan or say Navelkar Hill City, नाजाल्यार जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉई हावसिंग सोसायटी आसा पळय थंय इंडिविज्युअल प्लॉट्स आसा आनी आमी तशें इंडिविज्युअल खंयच्याच प्लॉट ओनरान तशें कांयच एश्युरन्स दिल्लें ना की आमी आमचो ओन अरेंजमेंट करतले म्हणून। आमकां इवन पंचायतीन एनओसीस दिल्ल्यो आसा पूण ताज्या पयलीं आमी 6 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आनी टायम म्हणजे 6 म्हयन्याक आमकां टायम दिल्लो रादर 6 म्हयन्याचो आनी तातूंत आमकां दिसलें की 6 म्हयन्यां भितर कितें तरी जातलें म्हणून। इवन पयले प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या उपरांत हे 1.5 म्हयन्यां पासून कांयच जालें ना। सो त्या खातीर आमी दुसऱ्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमी ठाम निर्णय घेतलो की आमी जल सत्याग्रहाक बसतले म्हणून आनी त्या प्रमाणे आमी आज 19 डिसेंबराक हांगासर बसल्यात सगळे एकठांय जावन। जे आमचे कदंबा प्लॉटीचे सगळ्यो कॉलनी आसा ते एंटायर कॉलनीचे लोक हांगा बसल्यात, जवळ जवळ 150-150 लोक हांगासर बसल्यात। बागा, कळंगूट, मोर्जा आणि आगरवाड्यार दर्यादेग वाठारांत वजन माप खाते आणि एफडीएच्या टीमींनी एकठांय धाडी घालून फॉरेन सिगरेटी जप्त केल्यात। ह्या वाठारांतल्या दुकानांचेर सांजे ह्यो धाडी जाल्यो। धाडींनी फॉरेन सिगरेटी जप्त केल्यात। रेडीन टीमीच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 2300 फॉरेन सिगरेटीची पाकिटां जप्त केल्यात। धरल्यात त्यो फॉरेन सिगरेटी मार्केटांत खंय सुमार 6 लाखाच्यो। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।